पयर चेअरपर्सन हांव आनी कावन्सिलर्स मेळून वचून थंय इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी पळयलें की इट इज व्हेरी डेंजरस टू ऑक्युपाय आनी ती मॅक्झिमम लोक येवपाचे आनी लोकांची कंज्युमर जी हें आसा ती पूण आमी तांकां नोटीस काडली की तुमी एक 15 दिसां भितर थंयचे हालचे कित्याक इट इज बियॉन्ड रिपेर्स आनी आमच्या मुखार तांचें एप्लिकेशन रिपेराक आसा तें आमी कन्सिडर करूं शकना कित्याक आमी मातशें पॅच वर्क करून दवरल्यार एक दीस सगळे सकयल येत आनी डेंजर लोकांच्या हेल्थाक डेंजर जायत म्हणून आनी आतां आमी काडटकीच थंय एक बरो प्रोजेक्ट घेतली आनी मागीर तांकां दिवपाचें काय ना तें थारायतलीं हाजे खातीर आमी तांकां एविक्शन नोटीस ऑलरेडी काडले आनी तशेंच आमच्यो आनी बिल्डींग आसा तातूंत हांवें 190 सेक्शन आनी 249 सेक्शनान सगळे सोपस्कर पूर्ण केल्या आनी आमी आतां ती एक प्रोजेक्ट घेवपाक लागतली प्रोजेक्ट एक मुद्दाम मेगा प्रोजेक्ट म्हणून घेवचो अशें ड्यूज बी आहा तांचे 60 लाख ड्यूज आसा आमचे कडेन पूण तांणी एक मदीं आमकां नेगोशिएशनाक आयिल्ले आनी एक 8 लाख भरिल्ले 60 लाखांतले 8 लाख भरून ते रिपेर परमिशन दी अशें म्हणटाले पूण आमी दिवना तांकां कित्याक इट इज बियॉन्ड रिपेर आनी 8 लाख 60 लाखांतले 8 लाख भरप हे 1% सुद्दां अशें हेतून जायना न्ही म्हणजे त्याच्यातले 10% सुद्दां जायना ताच्या खातीर आमी तांकां सांगिल्लें की तुमी आनी थोडे भरा एक 20-25% भरा आनी मागीर आमी रिपेर न्ही दुसरे अल्टरनेटीव प्लेस पळय